पावस कांय ना म्हणून अजून हें पडलं थिंगा घराचें पडलां आनी तितून चोयल्या फाटल्यान ते डॅमेज जालें ते आतां आमी रोखडे फायर ब्रिगेडी आपयला आनी फायर ब्रिगेड आतां काम स्टार्ट केलां सगळो हांदो पडलो तो घराचे कट करपाक म्हणून बऱ्यो गजाली कितें लोक भितर आशिल्लो म्हणून कांय जालें ना म्हणटा त्या फाटल्या सायडीन आशिल्ले फुडले सायडीन सगळें डॅमेज जालें डिस्ट्रॉय जालें ते साल्वा जाल्यार फाटल्या दारांसून मागीर तांकां भायर काडले फ्रंट सायड ऑलरेडी सारकी हें जाल्ली आसा गेल्ली आसा कंप्लीटली कोलॅप्स चोयता दिस इज दिस थिंग एंड दिस इज नॉट अ सिजनल कांय वारो ना कांय ना it just fell so I think it's this condition of the tree which has caused this decaying of the tree. Sarpanch also has come, everyone is here and I सांगला instruction दिला आमगे बाकीस बाबा हांगा आनी ताका सांगला मातशें कितें काम करपा जाता तितलें कर म्हणून एटलीस्ट रिस्टोर करपा मागीर फुडें कितें बांदपा आहा तें मागीर चोया म्हूण सद्या टेम्पररी कितें करूं जाता तें बेगीन आमी करया आनी सरकाराचें कितें आदार दिता आमी घेया आनी मागीर तेंचें सगळ्यांक परत बांदपा तें बांदया आमी. पंचायती वाटेन बसून आमी जे कितें हेल्प करपाक जाय मॅक्सिमम ते आमी करतात डिसिजन घेवन आमी तांकां हेल्प करपाक जाता तो आशिल्लो भितर कितें जालें तुमचे घर हें कितें सगळी खंयसून फुडली सगळी हें गेल्ली आसा कोणाक कांय जावना तुमी आसले घरा कितकें नुकसान जातलें आफ्टर प्रोफेसर ज्ञानेश्वर सावंत आमकां अर्जांक एक कॉल आयला की मँगो ट्री फॉलन ऑन द हावस कोरोना नियर लक्ष्मी नारायण टेम्पल कारोना इमिडिएटली आमी आमच्या गाडयेचो टर्नआउट केलो MRT वनाचो आनी पॉयंटार पावले पॉयंटार पावतकच आमकां पयलीं आमचे MLA कालू सर आमकां दिश्टी पडले तेंच्यांनी तांकां बरें गायडलायन दिल्या सो आमी इमिडिएटली आमचें कटींग ऑपरेशन इमर्जन्सी कटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलां आनी टील आतां ऑपरेशन स्टार्ट आसा. कितकें नुकसान जातलें नुकसान आमी वी आर नॉट इस्टिमेट नाव सगळें क्लियर जाल्या उपरांत इस्टिमेट आमी तेचो काडटा मेन म्हणजे कोणाक कांय जावना ना इट इज विच इज बेटर त्या म्हणजे की दोगांय सेफ सायडीन रावली दोनूय खांद्यांनी तांकां वाटयली पडला तेन्ना ती पडली तेन्ना ती घरान आशिल्ली देवान बरी तांकां साळवार केली आनी सुखरूप आसा ती.